प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 16वी चीट, 16 ते 20 पर्यंत, 16 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका पळयवचे आनी उपरांत थोड्या वेळान तुम्ही नव्यान पळयतले. ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हळें, तो सांगता, थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका पळयवचे नात आनी उपरांत थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका नव्यान पळयतलेत आनी हांव बापाशी वेतां. हें तो आमकां म्हणटा तें कितें? तर ते म्हणटाले, तो थोडो वेळ म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कोणे विचारूंक कोत्ताले म्हूण जाणो जावन जेजून म्हळें, थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका पळयवचे ना आनी उपरांत थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका नव्यान पळयतले. अशें हांवें म्हणलें ताचो अर्थ तुम्ही एकामेका कडेन विचार. हांव तुमकां सोत सांगता, तुम्ही रोडटेलेत आनी पिरमतेले, पूण संवसार खुशाल बरीच जातलो. तुम्ही खोती बरीच पूण खोतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू परतून आपल्या शिसां कडेन उलयता आनी आमी जाणो की जें जेजू ह्या आयच्या शिवर्तमानान उलयता आपल्या शिसां कडेन, तो ह्यो वस्तू सांगता जेन्ना तो खुर्सार वचपाचो आसलो. फुडल्या दिसा तो खुर्सार आमचे पासत मरपाचो आसलो आनी तो आतां आपल्या शिसांक सांगता, हांव तुमचे कडेन तुमच्या कडसून वेतलो. ते म्हाका मागतले, हांव मरतलों, पूण पुनूच जून जावन हांव तुमकां मेळपाक येतलो. पूण भाव भयणीनो, ही खबर जी जेजू आपल्या शिसांक सांगतालो, ही खबर त्या शिसांक आजून सजमोंक नासली. कित्याक गाय? ते फकत सजमताले की आतां जेजू आमचे बरोबर हा, तो आमचो गुरुजी, आमी ताजे शीस. एक दीस जेजू एक व्हड मिनिस्टर जातलो, कितें चीफ मिनिस्टर जावं कितें ताजें पोजिशन जातलें आनी ताचे उपरांत आमकां एक पोजिशन मेळटलें. आमी कसलें कसलें व्हडलें व्हडलें काम करतलें, लोक आमचे कडेन येतलो आनी आमचें जिवीत एकदम दादोस्वीत जातलें. आनी हें ताचें चिंतप जें आसलें तें एकदम चुकीचें आसलें. भाव भयणीनो, चुकीचें कित्याक आसलें? जेजू ह्या संवसाराचो राज कॉमेस करपाक येवंक नासलो. ताजें जावन आसलें एक ओत्मीक राज, म्हणजे एक स्पिरिच्युअल किंगडम, नॉट अ फिजिकल किंगडम. आनी भाव भयणीनो, हे शीस जेन्ना ताका आजून पवित्र आत्मा तांचे भितर नासलो, ते सजमताले की जेजू ह्या संवसारान येयल्लो एक राज कॉमेस करपाक, एक इस्रायल पोरजीचें एक राज कॉमेस करपाक. आनी ते आतां शीस बरोबर जेजूचे बरोबर आसले. ते सजमताले की तांकां एक दीस जेजू जेन्ना व्हडलो जातलो म्हणून, एक पोजिशन मेळटलें म्हणून, तेन्ना आतां लोक ताका इतलो ओकोतालो, इतलो लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो. सगलो लोक ताका एक राजा कोत्तकूच तांकां त्या राजकुडकीन बरें पोजिशन मेळटलें म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तांकां सांगता, बाबा आयकात म्हणटा, म्हजो वचपाचो वेळ जाला, हांव सर्गीच्या बापा कडेन वेतां, हांव ह्यो संवसारांतलो वेतां. आनी ताचे उपरांत ह्या 20वी वडीन तो कितें सांगता, आनी ह्याच 20वी वडीर आमचो नियाळ करुया. हांव तुमकां सच सांगता म्हणटा जेजू, तुमी रोडटेल्यात आनी पिंगोलेत, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी खोंती बरीत जातलेत, पूण खोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. परतून वाचता, हांव तुमकां सच सांगता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू कितें आपली तोंडांतलीं उतरां उलयता, तो सदांच सच सांगता. तो म्हणटा, तुमी रोडटेलेत आनी पिंगोलेतेत, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी खोंती बरीत जातलेत, पूण खोंतीची बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष.
भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमचे बरोबर आहा, पवित्र आत्मे आमचे बरोबर आहा, आमकां मेळटा संतोष, शांती मेवता. सगळी जी आळकोळ जाता ह्या संवसारान, जे कोविड चलता, लोक मरता, सदां आमी खबरो आयकता की लोक मरता म्हणून. इतल्यो खबरो आमी आयकता की कितले लोक ऑक्सिजन तांकां ना आनी तो लोक मरता म्हणून. आनी असल्यो खबरो आयकतच आमकां कितें येता, आमकां भिरांत येता. आमची सगळी शांती पिड्यार जाता. आमकां संतोष ना. आमी फकत एकदम हुस्क्यान रावल्या. कितें जातलें, आमकां व्हायरस लागतलें, आमी मरतले, कितें जातलें संवसाराचें. पूण आयज जेजू म्हणटा, पूण खोंतीच्या बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या संवसारान आमी आसा आनी खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार आसा, खरेंच आमचे बरोबर पवित्र आत्मो आसा, एक तर जे आळकोय चलता, सदां सगळ्या लोकांक आळको जाता, आमकांय जाता. पूण ह्या आळकोणीन आमकां संतोष आसा, आमकां शांती आसा. कित्याक आमचे परी देव आसा, पवित्र आत्मा आमचो बरोबर आहा, ताचें उतर आमचे बरोबर आहा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा, संवसार म्हणटा खुशाल बोलीत जातलो. कित्याक खुशाल बोलीत जातलो? ती सजमतात की तांचे कडेन सगळें आहा, मोटर आहा, गाडयो आहा, बाटां बेसां आहा, पयशे आसा, पोजिसांव आसा. ह्याच पोजिसांक आमी वावुरता, वय की ना? आमकां सगळीं व्हड जावंक जाय ह्या संवसारान. पूण जेजूच्या राज्यान आमी व्हड जावंक सोदता. आमकां ह्या संवसारान आमकां कितें मिनिस्टर जावंक जाय, व्हडलें पोजिसांव जाय. आनी सगळ्याची आस ती की पोजिसांव मेवलें म्हणून तेन्ना सगळो लोक म्हाका आयकतलो, म्हजें पोजिसांव म्हाका इतलो मान मेवतलो. आनी ही देंवचाराची चाल, आमकां तें पोजिसांव दिवपाक आनी आमकां सगळ्यांक दाखोवपाक की आमी खरेंच व्हडले पोजिसांवाचे मनीस म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार, आमचें पोजिसांव ह्या संवसारान 2 दिसाचें. आमकां एक सासणाचें जिवीत जेजू बरोबर भोगूंक जाय. आनी तें भोगूंक जाय जाल्यार आमकां जाय ही हो भावार्थ जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. हो पवित्र आत्मा आमकां सदां सांगता, जें चलता ह्या संवसारान ताचेर तुमची चोत्राय धरिनाकात, फकत चोत्राय धरात म्हज्या उतराचेर. पवित्र आत्मो आयज आमकां सांगता की आमची शांती, आमचो संतोष केन्नाच आमचो पिड्यार जावचो ना. जेन्ना आमी उतरान रिगून रावता, आमचो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. आनी भाव भयणीनो, हें जें सत जेजू सांगता, हें जें सत म्हणटा, हांव तुमकां सत सांगता म्हणटा, पूण खोंतीच्या बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. भाव भयणीनो, हो संतोष जाय जाल्यार, ही शांती जाय जाल्यार, ह्या संवसाराच्यो खबरो, टीव्हीचेर खबरो, पेपराचेर ज्यो खबरो येतात त्यो खबरो आयकून आमकां संतोष मेवतलो. इतले दोतोर आसात, इतले सायंटिस्ट आसात, ते आपले आपले सांगतात, तांकां भावार्था जेजूचेर, ते देवाचेर कसलोच भावार्थ दवरतात, तांकां ते देवाक जाणोन. पूण ते व्हडले व्हडले व्हडल्यो वस्तू सांगतात. आनी जो लोक भावार्थ ना जेजूचेर, ते ह्यो खबरो, लोकांच्यो खबरो आयकून, सायंटिस्टाच्यो खबरो आयकून, दोतोराच्यो खबरो आयकून सगळी भिरांत भितर हाडटात. आनी आतां देवाचें उतर तांचे भितर रावना, तांकां संतोष ना, शांती ना, आनी ते अनभावार्थी भाशेन आपलें जिवीत जियेतात. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू आमकां म्हणटा, हांव तुमकां सत सांगता म्हणटा, म्हज्या उतराचेर तुमी रिगून रावात. हांव जावन आसा दाखवेल, तुमी जावन आसा फांटे. जेन्ना म्हजे भितर रिगून आसतले, तेन्नाच ती तुमकां शांती आसतली, तेन्नाच ती तुमकां ओ संतोष भोगूंक पावतल्यात तुमी. पूण भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार, ही बरी खबर शुवर्तमानाची आयकना जाल्यार, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो आमी फकत मागणें कोत्ता, पूण आमी कसल्याच भावार्थान चलना जाल्यार कसलो फायदो आमकां? कसलो फायदो? जेजू आमचे सवे आसून, पवित्र आत्मा आमचे सवे आसून, कित्याक आमी अनभावार्थी भाशेन जियेता आमचें जिवीत? आनी आयज जेजू आमकां म्हणटा, हांव तुमकां सत सांगता म्हणटा, पूण खोतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. आयज आमी नियाळ करुया उतरांचेर, जेजूच्या देवाच्या उतराचेर रिगून रावुया. तो जावन आसा दाखवेळ, तो जावन आसा बरो गवळी, तो जावन आसा आमचो सरवंडार, तो जावन आसा आमचो काकुतकार देव, तो जावन आसा आमचो पेकोवणार देव, तो जावन आसा आमची सरवण. आनी तो आमकां सगळें बरें दिवंक सोदता. आनी आयज तो म्हणटा, हांव तुमकां सत सांगता,
खोंतीच्या बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, आमचो पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी आमच्या सरोंडारा जेजूची काकूट, ताजी दया, ताजो मोग हांव तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.